तुम सगळ्यांके नमस्कार. विश्व कोंकणी वाहिनींतू आजी संगीत संवाद कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांके स्वागत. हांव जयश्री पै. आजी आमगेल सोयरेले संगीतयान घरांतू सूर जावन तांगेल बापसूले संगीत ज्ञाना निमित्त मार्गदर्शन घेवन तशीची भावाले तबला नादान म्हळ्यार तबला ताळ्यान आनीक केचिके घट्टी जातची त्या एक काली एक पक्ता कली म्हण आसना ते जीवन भर प्रयत्न करचे साधना करचे म्हण सांगेत न्हय वे. आमगेल मनाचे भावनेकची आमी अभिव्यक्त करता जाल्यार एक साधना जाय आणि ती साधनाची संगीत. आजी आमगेल सोयऱ्याले संगीतयान तसलेची एक अद्भुत संगीतयान म्हण सांगेत आणि एक साधकी एक प्रतिभावंत शास्त्रीय गायकी श्रीमती विभा एस नायक आज आमगे लोटसची म्हण सांगूक संतोष जातस. बाल्यांतूची कुटुंब सुकून संगीताचे संस्कार घेवन महान गुरुले आशीर्वादांतू वाड्डून अनेक प्रतिष्ठित वेदिकेंतू तांगेल भावपूर्ण गायना निमित्त श्रोत्राले मन प्रीती गेलवलेलसची. हांगेल श्रद्धा आणि साधनाक हांका साधना युव राज्य पुरस्कारू कर्नाटक रत्न प्रशस्ती असल पुरा गौरव मेळलस. संगीता खातीरची जीवन अर्पण केलेले तसले विभा श्रीनिवास नायक हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करतची हांगेले संगीताचे प्रयाण आमी ऐकूया. विभा नमस्कार आणि आमगेले वाहिनींतू तुमका आत्मीय स्वागत. आता मी तुमगेले संगीत प्रयाण कशी जाल्ले खैदन सूर जाले आणि कशी तुम्ही मुखार व्हरतसची म्हळ्यार विशयांत आमी ऐकूया. सो सुरवेक तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स, थँक्यू. अभिनंदन. तुमके मस्त पुरा प्रशस्ती मेळ्ळ्या. स्वतः म्हणा म्हणजे एक तुम्ही हार्ड वर्क करून तुम्ही वेरत असची. ओके, भारी संतोषा विषय. आता तुमगेले MA इन इंग्लिश आणि तशीची BEd डिग्री जाल्लेले आसा. ते सोन तुम्ही संगीताची तुमका जीवनाचे एक मार्ग म्हण कोण घेवच्याक कसं कारण म्हण सांगता जाल्यार फुडेक सुरवेक तुमगेले परिचय दितची आमके एक सांगतावे. ಖಂಡಿತ. ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ವಿಭಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ नायक. हांव दिवंगत राघवेंद्र नायक आणि वसुधा नायक हांगेले धुव सेकंड डॉटर. आणि आम्ही 3 जण चेडू. फर्स्ट मिगेले अक्का शुभा नायक, मागीर मिगेले अण्णा अश्विन नायक, तशीची लास्टाचे हांव विभा नायक. आता वाडीच्या तर विभा श्रीनिवास नायक, विभा एस नायक म्हण हांव मिगेल नांव घालून घेता प्रोग्रामा पुरा. तशीची मिगेले संगीत पयण सांदुकून स्टार्ट जालेले घरांतूची. हांव आत्ता एट प्रेझेंट हिंदुस्थानी क्लासिकल वोकलिस्ट आणि भजन परफॉर्म करता. तशी कला साधना म्हणून एक स्कूल स्टार्ट केला कोड्याळांतू. ऑल्सो हे मुडबिद्रेंत वरन स्टार्ट केला मिगेले अक्काल घरांतूची. आणि प्रोग्राम्स पुरा कंडक्ट करता असता, वर्कशॉप्स करता. म्हळ्यार हांगाचे जनाक हिंदुस्थानी क्लासिकल वोकल ऐकूच्याक एक अवकाश मेळचे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ पुरा एक प्रयत्न करता असता. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. क्लासेस क्लासेस मिगेले क्लासेस आसा. 2015 आणखी हांव स्टार्ट केलेले हें पुरा काम. म्हळ्यार मस्त आर्टिस्ट आपोवन आनी प्रोग्राम्स आनी करेला, तशी वर्कशॉप्स करेला, तशी हें पुरा चलतस. जना एक अवकाश अवकाश लायक विषय. आत्ता मी तुमगेले अन्नार विशयांत ऐकूका. तुमगेले आनू एक शिक्षक आशिल्लो म्हण सांगिल्ले आसा आणि तांगेल नाव राघवेंद्र नायक न्हय वे. ताणे एक स्कुलान तो शिक्षक आणि तशीच मस्त भजन रचना केला, ताणे कंपोज केला. सो तांगेल विशयांत तुमकां तांगेले मार्गदर्शन मेळतना तुमकां खंयची नमुन्यारी पाठ मेळ्ळो म्हण एक सांगतावे. आज हांव संगीतान कसा नासकी त्या पुरा मिगेल अन्नाल निमितीची. म्हळ्यार आमगेले बेसिक लर्निंग घरा दुखून स्टार्ट जालेले मिगेल अन्नाल निमिती. मिगेल आनू स्वतः एक भजन आणि कंपोज करता आशिल्लो.
हे मस्त जनाक गोत्तस सांद दुखून हांव पळयलेलें हें मस्त ड्रामा कन्न नाटक आशिल्लें पुढे पुरो आमचे गेल्लें तें नाटक जाता आशिल्लें विंगड विंगड लँग्वेजान सो पुरो जने मी अन्नाक म्युजिकाचें नॉलेज आशिल्लें मी ते अप्रोच जाता आशिल्ली जी सर आमके कशी अशी एक सॉंग कंपोज करूयात बाय एक लिरिक्स बरोवयात बाय म्हूण सांगून बट मी अन्नाले कशी म्हळ्यार आज सांगल्यार फाय भितर ते कंपोज करून ताका एक ट्यून घालून ताजे नेक्स्ट डे Ready. सॉंग्स आनी दिवन आसता हो आमी सांद दुखून पळोवन घेवन येयले तशी मस्त पद फेमस जाला अन्नाले अंतू तांतू एक पद राखरे सर्वांक ವೆಂಕಟೇಶ हे मस्त जनान सांगला आता ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ सांगतासची पुरा मस्त जन सांगताचे हे बट कोणाक करेक्ट जावन हे कोण बरयलेले म्हणून गोत्ता बट आमकां ते आमी लाईव्ह जावन पळयला म्हळ्यार हे एक ओकेशन केन्ना कशें येयलें म्हळ्यार एक रामनवमीचे एक प्रयुक्त एक नाटक आशिल्लें एक ड्रामा आशिल्लें ते ड्रामा खातीर एक प्रेयर सॉंग बरोवपा म्हूण जालें तशें मिगेलान फूल दीस बैसून ते एक कंपोज करतना लिरिक्स बरोवका जाल्यार एक ट्यून जेवका न्हू ट्यून नाशी म्हळ्यार केलो जण लिरिक्स बरोवन मागीर ट्यून घालताची केलो जण ट्यून येत तर मागीर लिरिक्स बरयता सो अन्नाक हे कशी एक प्रेरेपण जालें म्हळ्यार अन्नाक एक मलयाळम ओल्ड एक सॉंग आशिल्लें ना 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 हे एक पीस तांतू आशिल्लें ते एक कॅच केलं कॅच केलें अन्नान कॅच करून हंत हांव कसाने एक कोरका हेच पद हांव तंतू करका म्हूण सांगून राखरे सर्वांक ವೆಂಕಟೇಶ आमची गल पदारी ते ड्रामाक एक प्रेयर सॉंग अन्नान कंपोज केल्लें लिरिक्स अन्नान बरयलें सो नेक्स्ट डे ते प्रेयर सॉंग जावन सांगतारी मस्त फेमस जालें कितले इश्ट जाल म्हळ्यार जनाक पुरो जनाक इश्ट जाले आनी प्रति एकल्याने ते म्हळ्यार येवन अन्नाक प्रेज केला त्या टायमार हो माशा भारी लायक केलें साधारण कितले त्यांची मस्त वर्सां हांव सान आसतना बट तें बरयलेलें टायमार आमी आशिल्ली ट्यून आनी घालतना न्ही तशें ते रामनवमीचे ड्रामाक अन्नान प्रेयर सॉंग जावन घेतलें ताजे मागीर हांव एक होड जातना अन्नाले सांगता आशिल्लें ना केलो तुगेले सॉंग्स पुरो हांव एक सीडी कोरका हांवें म्हूण सांगून म्हळ्यार मिगेल आन एक नमने तेरे मरे आर्टिस्ट जावन आशिल्लो पुरा करता बट खंय नांव घालना प्रति एकान ते आन आसता बट खंय अन्नाल नांव ना तशी म्हाका येद्रा येवची म्हळ्यार जायना आनी नाका म्हाका प्रेज इश्ट ना कोणें व्हड सुका म्हणून ना देवाक पावला जाल्यार ते सॉंग बरयलेलें ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थान ವೆಂಕಟರಮಣ वैरी बरयलेलें ते राखरे सर्वांक ವೆಂಕಟೇಶ पुरो जनके चांग करे म्हणून तशी मिनींग पुरा जनके चांग जाल्ले देवाले अनुग्रह मेळ्ळा जाल्यार म्हूण तशी आशिल्लें बट म्हाका एक आशिल्लें कसं म्हळ्यार मिगेले अन्नान केलेले सॉंग्स सांगतो केलावपणी हांव भायर हाडका आनी ते पब्लीश करका म्हूण घेवन आशिल्लें तशी 2010 हांव ताचे बागे एक स्टडी केलें म्हळ्यार अन्नाले परमिशन घेतलें आनी हांव एक सीडी करता सर तांतू फस्ट सॉंग तुगेलें सॉंग मागीर अण्णाले मेल अण्णाय कंपोज करता तांगेले जो जो ವೆಂಕಟೇಶ पुरा लायक फेमस जाला ते सो ते केलो सॉंग आनी पुरा आनी मिगेले एक दोन कंपोज हांवें करता सो ते पुरा घालून मागीर आनीक एक 3-4 सॉंग्स जावका आशिल्ले म्हळ्यार हांव प्लॅन करून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वग्गी ते रिलीज करता म्हूण आशिल्लें सीडी तशें आमी हरिकांडिगेचे ज्योतीश जावन आशिल्ली आतां तांणी अंतरलेंची सदानंद नायक हांगेले चमकली ते म्हळ्यार तांणी लायक पद बरयताची तशीची आमी एक तांगेले अप्रोच जावन सांगलें अशी अशी करतासाची फस्ट सॉंग राखरे सर्वांक ವೆಂಕಟೇಶ मिगेल अन्नाल दवरला दोन्नीची जावं तिन्नीची जावं तुमगेले खंयचें एक कंपोजिशन आसल्यार सांगता बाय म्हणून तशी तांणी तांगेले एक सॉंग ವೆಂಕಟೇಶ श्री ವೆಂಕಟೇಶ दयासागर म्हूण एक ते तांणी दिल्लें सो तांगेल पद मागीर मिगेल अण्णान केलो कंपोज केलेलें मागीर हांव एक दोनी राग घाललेले तशें करून एक सीडी कंप्लीट करून जातरी 2011 जनवरी 5 आमगेले संयमेंद्र स्वामी आसात तांगेल हक्कांतू रिलीज केलें गुरुवर्याला तशीची हक्क आमी कॉपीरायट तेन्ना करून दवरला म्हळ्यार आमी केलें सांगा तुम्ही कंपोज केलेले तुम्ही केलेलें तशी व्हेरी गुड व्हेरी 2011 आमी रिलीज एक केला आनी युट्यूबांतय घाला आनी मस्त सीडी सेल जावन आशिल्ले त्या टायमारीची आमी कितले केला तितले सेल जावन आशिल्ले तशी अशी अन्नालें मार्गदर्शन आमकां म्युजीक कंपोज करच्यांतू आनी अनेक विशयांतू आमकां मार्गदर्शन मेळ्ळां
प्रभाव लायक आशिल्लो प्रभाव लायक न्हय आशिल्ले. शिकच्याक वय. इंट्रस्ट Interest. तशीच तुमगेलो भाव तबला आर्टिस्ट तबला वय. शिकता आशिल्लो न्हय वय. तुमकां तुमगेलो अण्णा लोटू अण्ण न्हय वय. अण्णा लोटू स्टेज शेअर करूं मेळ्ळेलो मस्त वय. पटी वय. तुम्ही दोगांनी ಒಟ್ಟು म्हणून पद तुमगेलो ज्वेरी ते तुमगेलो अनुभव कशें आशिल्लो तो विशय ಸ್ವಲ್ಪ सांगता मस्त लायक अनुभव आशिल्ले एको घरान तो आर्टिस्ट कंपनिस्ट आर्टिस्ट ऑडियन्स मिगेल अम्मा अक्का एक्चुअली सिंगर वे सिंगर ओ तिका ड्रामान केलो पद पुरा तिका फीमेल वॉइस जावकान तशी तिगेले वॉइस आतांय लायक आस तेन्ना ती वय सांगता आशिल्ली आमगेल घर एक नमने संगीताचे माहोलची सान दवरून संगीताचे इफेक्ट संजे म्हणटाना ताजे एक एटमॉस्फियर कडे म्युझिक जाता आशिल्लें आनी अण्णा आनी हांव स्टेज शेअर करतना आमकां मस्त विशय एक्सचेंज जाता आशिल्ले म्हळ्यार कोण घेता आशिल्ले आमी आतां तबला म्हळ्यार तबलान ते मस्त विशय कोण नासुका तबला आर्टिस्टांक संगीताचे आनी तबला तेज्या वखतीची तबला सिंगिंग आनी हार्मोनियम ते कॉर्डिनेशन करेक्ट आसुका आमी स्टेजार बसका जाल्यार फुडें आमगेले प्रॅक्टीस म्हूण आसता तेन्ना म्हाका मिगेल कसने चुकी आसल्यार म्हळ्यार सिंग करतना कसने एक मिस्टेक्स जाला अण्णा ते सम करून व्हरता आशिल्लो आनी अण्णा एक ऑलराउंडर एक्चुअली तबले येता आशिल्ले हार्मोनियम येता आशिल्ले कंपोज करता लिरिक्स बरयता तशें न्हू ते आशिल्ले ती म्हाका गायडन्स लायक मेळटा आशिल्ले लायक विशय तशें आतां आमी तुमगेले एक अण्णान केलेले भक्ती रचना ऐकूया हांवें वय हांव मिगेले अण्णान केल्ले एक राकरे सर्वांक वेंकटेश हें पद सांगच्याक प्रयत्न करता ओ शुअर खंडीत खंडीत राग रे सर्वांग वेंकटेशा श्रीशा राग रे सर्वांग वेंकटेशा श्रीशा देवा श्रीनिवासा भक्ति भावानी मागतरे हाम राग रे सर्वांग वेंकटेशा श्रीशा जय वेंकटरमणा जय संकटहरणा जय लक्ष्मी रमणा जय दीनोद्धरणा भक्त जनांका राखतलो तुझी भक्त जनांका राखतलो तुझी भक्त जनांका राखतलो तुझी तू गेली दया परम कृपा आसो दया घन तू गेले नाम है सतत पावन जन राख रे सर्वांग वेंकटेशा श्रीशा देवा श्रीनिवासा भक्ति भावानी मातरे हाम राग रे सर्वांग वेंकटेशा श्रीशा भारी लायजेले विभा हें बदलची तुमगेल तोंडारी म्हाका कळ्ळें तुमगेल भावना भारी लायक आशिल्ले ओके आतां आमी तुमगेले गुरुवर्यां विशीं आयकुया तुमकां गुरू जावन पंडित दिवंगत माधव भट न्हय हांणी तुमी सुरवेक तांगेला शिकिल्ली सो तेन्ना तुमकां कसो पाठ शिकच्या मेळ्ळें हांव तेन्ना 8 क्लास की 9 क्लास तशी जॉयन जातना मस्ती एक विशय म्हणून त्या टायमार तितलें मॅच्युरिटी नाशिल्लें कळनाशिल्लें बट एक हांव करेक्ट ऑब्जर्व केला तांकां एक डिसिप्लिनरी सिंगींग म्हळ्यार टिचींग तुमकां ते एक सिलेबस जाय ते एग्जाम्साक
बसत आशिल्लीच आमी ताका सिलेबस करेक्ट गायड करता आशिल्लीच तांणी आनी थियरी इतले लायक आमकां एक्सप्लेन करता आशिल्ली म्हळ्यार आमकां त्या एग्जामा बरयतना वाजूका म्हूण नाशिल्लें तितले लायक एक्सप्लेन खंयच्या गांवांची हे? उडपाची उडपांत. माधव संगीत हम्म. विद्यालय थंय हो, शिकिल्लें नव तशी मागीर ग्वालियर घरानाचे विद्वान रवी किरण नवे सो हांगेले प्रशिक्षण घेतली तुम्ही वय सो हांगा तुमगेली शैली कशी बदलसले देव कशी तुमकां हेल्पफुल हे म्हगेल्या लायफान तो विद्वान रवी किरण सरले आमगेले गुरुले महत्व एक पात्रस म्हणून संगीत आतां एक हंतू ते म्हाका संगीत गोत आशिल्लें क्लासिकल आयकुचें कळटा आशिल्लें बट कशी त्या प्रॅक्टिकली संकाम म्हणून कळलें आमगेले त्या गुरुल निमित्ती आमकां कसन म्हळ्यार त्या तांगेल घर कडेन आमकां क्लासीस पुरो आसता आशिल्ले ते क्लासीस म्हळ्यार 1-2 घंटो क्लास न्ही ते सॅटर्डे संडे होल डे पद्याची सकाळ तुकून धरलें सांजेर ते क्लासीस स्टुडंट्स अलटू आनी आमी घरा वचन आशिल्लीची आमकां जेवण खाण तांगेले हावस कोरून दिता आशिल्ली तांगेले बायल हावस आनी आमकां तितलो सपोर्ट आशिल्ले तशीच आमगेले जत तरी आनी व्हरलेले स्टुडंट्स शिकयत तेन्नाय आमी बसता आशिल्ली तांगेले वटेन आमकां सांगे शिकता आशिल्ली तुमकां कळटा म्हणून कसले कळटा. मिस्टेक असले आनी आमकां हेल्दी कंपॅरिजन जाता आशिल्लें आनी लायक सांगता तशें हांवें नेक्स्ट टायम अशी प्रॅक्टीस करून येवका हें पुरो म्हाका क्रिएट जालें आनी इंट्रस्ट चड जालें ती क्लासा वतरीच म्हूण सांगेन ते तुमगेली शैलीची के शैलीचे Change सरळ जाता शैलीचे वय, आमकां वय, एक आमगे सिंगिंगांत एडॉप्ट करचेक त्यांची तुम्ही एक लायकून शिकलींची तो एक पार्ट जनार विंगडा ऑब्जर्व करून Yes, आम्ही शिकचे खंडित. कशी म्हळ्यार आता गुरु शिष्य परंपरा हाजी विशयांत तुमगेले अभिप्राय देव ताजे महत्व कसं म्हणून सांगितलंय काळका दुखून उजवाडेक वर्चित आसले एक गायडाक आमी गुरु म्हणून सांगचे करेक्ट गुरु शिष्य परंपरे म्हळ्यार ते नांव सांगतास गुरुनु शिष्यानु गुरु लट्टू आसून शिकचित आसले पाठू ते संगीत येस थंय मस्त नमुनेचे एक शिकू मेळटा खाली संगीत न्ही व्हॅल्यूज शिकू मेळटा गुरु कशें आसता ते आमकां प्रति दिवस ऑब्जर्व करूं मेळटा आतां स्टँडर्डायज्ड लर्निंग म्हळ्यार कशी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टन्स लर्निंग म्हळ्यार वार एक दीस वचकी म्हयने एक दीस वचकी त्या लर्निंग करचके गुरु लट्टू रब्बून त्या पाठशालेंत रब्बून शिकचके मस्त व्यत्यास आसा एवरीडे थंय प्रॅक्टीस आसता एवरीडे ते थियरी आसता तशीची गुरुले शोज म्हळ्यार गुरुल प्रोग्रामा पुरा आयकुचक मेळटा तानपुराक बसकरेची म्हळ्यार तानपुरा बसताना गुरुले एद्राक बैसून आमकां आयकुचे अवकाश मेळटा तशीची ओवरऑल डेव्हलपमेंट म्हूण सांगता खाली संगीत मात्र न्ही इंटलेक्च्युअल तुमकां अभिवृद्धी जाता म्हळ्यार आमी कशी आसूं कसं चूक केल्यार लगी बैसून म्हळ्यार आमकां दूर न्ही गुरुले घरांत म्हळ्यार आनम्मालोट कशी आसताची तशी एक नमुनेचें एक वातावरण थंय आसता म्हणून हांव आयकलें सो त्या वातावरणांत तूं शिकिल्ले स्टुडंट मस्त मुखार पावता तुमकां तसले एक अवकाश केन्नाय मेळ्ळोच की अवकाश म्हळ्यार आमी लेडीज न्हय लेडीज वचून राबची तितलो आमकां न्ही जाल्यार पुना वचून तुमी शिकली पुना वचून हांव शिकल्या पद्मा तलवलकर पद्मा तलवलकर हांव 3 वर्स चमकल्या 3 to 4 years ती केल्या चमकल्या आतांय हांव ओकेशनली वता थंय हांव एक पीजीन तो लेडीज पीजींत राबून 15-20 days राबून एक पाटी तिगेल घरांतू राबून तिगेल केन्ना घरा राबले की म्हाका ते फील आयलें गुरु शिष्या ते म्हळ्यार आमी एक नमुने क्लास जेत्ताना मस्त स्ट्रिक्ट आसता आशिल्ली वर्लाल टायम ती आवसूची गुरु म्हळ्यारीची सेकंड पेरेंट तांणी जेंट्स असो लेडीज असो आमी तांकां हानू अम्माल म्हणके पळयताची कित्याक म्हळ्यार आमकां तांणी करेक्ट गायड करताची तुमी कसं आतां तिगेले कशें आशिल्लें म्हळ्यार वर्लाल टायम पुरा ಸ್ವಲ್ಪ डल अशें आसल्यार ती येवन निमगीत आशिल्ली अदर दॅन म्युजीक मोगू कसं जाल्लें म्हणून अशें ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका मात दुखता यो तुका हुनूच कसं कोरून दिता एक हावस कशी चेडा पळयता तशी मेगेले मस्त मोगान पळयला लायक विषय त्याय एक टायपाचे प्रति दिवस मेळटा गुरु शिष्य परंपरेंत मस्त शिक्षा मेळटा उजवाड म्हणटाच पळय ते तुमी सान आसतना तुमकां मेळ्ळल देखून आनी कितें लायक हेल्प जालें म्हाका गुरु शिष्य परंपरे म्हणून तशी मेळ्ळी बट आमी मोस्ट ऑफ केस गुरुल घरा वचून तांणी कसं शिकयता तांणी कशी आसताची एक फॅमिलीशी आशिल्लींची तशी जावन आमकां एक नमुने तशी जाल्ला आनी संगीत म्हळ्यार एक पटी येवची न्हय ते प्रति दिवसाचे आमगेले एक नमुने प्रयत्न साधना डेली जावपाक जाय
हय लायक विषय आतां रियाज म्हणटाची त्या रियाज म्हळ्यार ताजे कसं हें आसा महत्व कसं आसा रियाज जावपाची पडटा ना वय म्युझिक वय. करताना सो तुमगेले शिकताना रियाज तुम्ही कशी करता आशिल्ले मिगेले वर्स वताना डिफरंट एक टाईप ऑफ रियाज आशिल्ले सान आसतना कसन म्हणल्यार घरान तूं बसकतीची तूं क्लासा वता म्हण जाल्यार इतलो प्रॅक्टीस कर नाजाल्यार क्लासा वचना मिगेल अन्नाले कंडिशन ಸಂಜೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಜ್ಜುಕ ಪ್ಲಸ್ ಭಜನ್ 1 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಕ त्या टाइम चिकोचाना कोणे येवो कोण आयिल्ले के आमी आपोवन बस करोन भजन उल्लोचना तेन्ना उल्लोचना ल्हान त्या विशयान स्ट्रिक्ट तशी मागीर हांव ಸ್ವಲ್ಪ एज्युकेशनाक चिकेच चमकली हांव डिग्री केल्या डिग्री कोर म्हाका डिग्री लायक मार्क्स येयले म्हाका BEd करया म्हण दिसलें गेले ಅಕ್ಕಲೆ ವರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೆ ಅಶಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊರೋಸ್ म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट चिकेची अंत येयले अकॅडमिक टीचर मिगेल आने अकॅडमिक टीचर हेड मास्टर जावन आशिल्ली मिती गव्हर्मेंट स्कुलांतू म्हाका इता मे बी म्हाका इता एक टीचिंग प्रोफेशन जावका म्हण दिसलें तशी हांव BEd केल्लें BEडान म्हाका डिस्टिंक्शन येयलें डिस्टिंक्शन येत तरी इमिडिएटली म्हाका इंद्राळी इंग्लीश मिडियम हायस्कुलांतू पोस्ट टीचिंग पोस्ट मेळ्ळें टीचिंग पोस्ट मेळ्ळो 1.5 वर्स भितर तांणी कसं की मिगेल काम पळोवन म्हाका परमनंट कोरने सोडलें तशी अण्णप शेणै म्हणून ते हाजे मेन तांणी आशिल्लीची सो तांकां मिगेल काम आनी पळोवन मस्त खुशी जाल्लें तशी तांणी ते प्रोबेशनरी दिकून ओके परमनंट कोन्न सोडलें सो हाजी ಒಟ್ಟು मिगेल रियाज वर्डीक जालें की ना ना वर्डीक जायना ओके हाजी ಒಟ್ಟುची तुम्ही BEd आनी कामा वतान तुमकां तस मस्त टायम स्पेंड करूं जायना बट कंपल्सरी इतलें म्हण हांव एक टायम दवरत आशिल्ली हाजी ಒಟ್ಟು हांव भरतांजली अकाडेमींतू म्युझिक टीच करूं वता आशिल्ली प्लस हांव MA इन इंग्लीश बरें शिकता आशिल्ली करस्पॉन्डंट आनी बेळमणांत एक स्कूल आशिल्लें थंय टीच करूं वता आशिल्ली कशी समतोलन केली हांव पुराय प्रोग्राम दिता आशिल्ली आनी हांव प्रॅक्टीस करता आशिल्ली तशी मिगेल घरचे फुल्ल सपोर्ट आसा मिगेल अक्काले मिगेल अण्णाले अम्माले नातल्यार म्हाका कसनय करूं जायनाशिल्लें मिगेल अक्काल विशयान सांगू इश्ट पावता हांगा कसन म्हळ्यार ती वेळी एक सिंगर जावन आशिल्ली सो तिका कशी त्या मनांत आयली म्हळ्यार आनी मिगेल भयणीन लायक जावका आतां दोग जाणांनी आमी हाका गेल्यार ಸ್ವಲ್ಪ रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता मालगाडी दू म्हणटना घराच्यान चिके पळोवन घेवका जाता बट तीण त्या प्रती एक छंद करून मेंटेन करून व्हेल्लें आनी एकदम सपोर्ट म्हाका आत्ताय हांव कसन एक प्रोग्राम करचें म्हळ्यार इजी ना एक ऑर्गनायज करचें म्हळ्यार मस्त कश्ट आसा मिगेल आनी मिगेल बामणाल दोगांनी मीत सादिनाय आमकां जनाले सपोर्ट फॅमिली सपोर्ट खंडीत आत्ताय हांव रिसेंट जनवरींत कार्यक्रम करता मिगेल अक्काल चेडू अण्णाल चेडू आनी सगळे फॅमिली आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली मिगेल अम्माले ते पेशन्स आमी इतलो प्रॅक्टीस करून अवर्स ऑफ प्रॅक्टीस उलयत आसताची मिगेल मेद्रा बसून आयकत आसता पेशन्स अंतू ते कोणाके हांव तितले पेशन्स पळयनी ती आवसूची ती देवीची म्हण म्युझिक आयकत आमकां पेशन्स येता म्हणटला पेशन्स टायमार जंगल का आमी म्युझिक प्रॅक्टीस केल्यार तिगेल ते काम जात आसताशिल्लें अम्माले तशी आमकां खंयचे के ओणी करनी एक प्रोग्राम म्हळ्यार तितले रेडी करून दिवचे म्हाका एक मस्त कष्ट म्हणून जायनी इता म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट आसतना आतां मिगेल बामून सपोर्ट करता सजी तशी जावन बामणाल कशे नमुने सपोर्ट आसता पुरा नमुने सपोर्ट म्हळ्यार तुमकां कशी आसता म्हळ्यार आमगेले एक एक पाटी मूड स्विंग्स जाता आर्टिस्टाले कशें आसता म्हळ्यार आमी आज एक लायक प्रॅक्टीस करताची फाय एक कन्सिस्टंट जावन आमी करची प्रॅक्टीस करताची बट मोर दॅन ते करूं जायना तेन्ना म्हाका मेंटल सपोर्ट जावका जाता इमोशनल मॉरल सपोर्ट जावका जाता त्या पुरा तुमी बामूण करता पुरा जनेल एक प्लेस तांणी घेतला हात कित्याक म्हळ्यार वर्डीक जावन येत तरी आमकां बामणाले एक मस्त इम्पॉर्टंट आसता पार्ट लायक तशी खंयचे कार्यक्रम करची जाल्यार तांगेल सपोर्ट आसता तशी खंयचे एक पक्कान एक दुडवाचे बॅलन्स जायनी स्पॉन्सर्स ಸ್ವಲ್ಪ डिले जाले प्रोग्राम करतना ದುಡ್ಡು लायक जावका म्हळ्यार आर्टिस्टा पे कोरका हॉला पे कोरका ते पुरा म्हाका फस्ट ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता आशिल्लें बट तांणी हांव आस तुका तूं मातयेन करूं नाका कितले की पाटी तांगेले सॅलरी देखून काणू तांणी म्हाका दिलेलें सच गुड सपोर्ट लायक एक तशी पूण ಇದು ವೈರೇವ್ ಖಂಡಿತ तशीची बामणाल सपोर्ट तशी विंगड तुमकां वयर येताना सपोर्ट मेळ्ळें विंगड मनशाले
सिंगिंग ऑडियन्स जाल्यार मस्त जन येयला म्हाका हरिखंडेगेंतू केलो जन सपोर्ट आशिल्ले ऑडियन्स जावन तशीच कारकळांतू मस्त प्रोग्राम्स केला हांवें थंयचे जनाले ऑर्गनायज सपोर्ट केला आशिल्ले थंय मिगेले पच्चेल दुवेल बम्मूण आसा वेंकटरमण पै आनी अनुपमा हन्नी मागीर आनीक मस्त जन आसाची मंगळूरचे तांणी पुरो लायक सपोर्ट केला मंगळूरान ते आमकां लायक सपोर्ट केला हांगा एक्सपर्टाचे नरेंद्र नायक मामू तांगेले मौनेश कुमार छावणी आनी रफीक खान उस्ताद रफीक खान सर तशी मणिपालांतू रंग मामू आनी हांगेल नांव सांगूक पडटा आनी मुंबईचे पद्मनाभ पै म्हणून हन्नी मरे मस्त म्हाका सपोर्ट केला तांणी प्रोग्राम न्ही अदरवायज ऑल्सो आतां आमकां कसान एक भजन भजन लायक भजन सांगतात तांणी सो मुलुंदान मिगेल कार्यक्रम दवरलो 2-3 प्रोग्राम तांणी दिला म्हाका बट दित्तान सांगला लायक कोण घेवन सांगू का आनी लायक सपोर्ट करता आशिल्लीची व्हेरी गुड कसनय एक चेंजीस आसा आतां लिरिक्स आमकां मराठी लिरिक्स स्वल्प कश्ट जाता आमकां प्रोनाउन्सिएशन ते प्रोनाउन्सिएशन कशी येवका म्हणून फोन करून गायड कर व्हेरी गुड तशी अदर दॅन दॅट मस्त केलो जनान केला तशी तू आंध्र प्रदेश गोवा केरळा ते पुरा मस्त कडेन विंगड वेदिकेर पद म्हळ्यार अंत तुका खंयचे अनुभव कशे आशिल्ले हांगाचे पळय प्रत्येक प्लेसाचे एक नवे अनुभव आशिल्ले आतां मॅड्रासान सांगतना मॅड्रासा जनाल एक हॉस्पिटॅलिटी ते कापून व्हरचे आमकां प्रोग्राम जावन मागीर भोंवडोवचे आमी येवूं आमकां ते कॅर आसा पळय विसरूंक ना तेन्ना स्टेजार म्हणटना स्टेजार सांगतना लायक एन्जॉय केला लायक सपोर्ट केला तशी केरळान ते तशीची मागीर लायक एक्सपिरियन्स जाला म्हाका मुंबईचे प्रोग्रामांतू तिंका 3 की 4 प्रोग्राम दिला तातूंत एक प्रोग्रामांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार फुल्ल ऑडियन्स आनी फुल्ल एन्जॉय करता आशिल्लीची प्रत्येक हात अशीची क्लॅप्स म्हळ्यार आमी दोन्ही एकूल्याक घेतची आमकां गोत्त आसता आमी कसा नेक्स्ट कोरका म्हण बट जनाले तुमकां रिएक्शन मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता आनी लायक सांगया म्हूण दिसता आनी येद्रादोन रोवन तो पुरा लायक गुणी आर्टिस्ट म्हळ्यार लायक शिकेल आर्टिस्ट बसून आशिल्लींची सो फर्स्ट स्टार्ट करतना स्वल्प भंय जाता न्हू म्हळ्यार इतलो व्हड मनशाले येद्र आमी सांगका न्हू बट तांणी एन्जॉय करून लास्टाक लायक गायड केले भारी चांग जाला आनी मुखारसून कसो पुरो कोरका तूं कशी आसुका कशी सिंग कोरका आनी कशी साधन कोरका म्हणचे गायड म्हाका स्पेशल एक डे म्हूण सांगयात व्हेरी गुड मुंबई लायक एक्सपिरियन्स एक्सलंट तशी न्हू एकल्या एकल्यान गायड करून सपोर्ट आमी वयर येवका तशी विशय लायकांच तशीची दुबई सिंगापूर हांगाय तुमी वचून पद म्हळ्यार थंय अशी आसतले लायक डिफरन्स कसले आशिल्ले की त्या स्टेज आनी इंडियाच्या स्टेजाक कसो डिफरन्स पद म्हणटा ना सेम आशिल्ले ऑडियन्स मात्र थंयचे हांगाचे जन थंय सेटल जाल्लेले चड जन आशिल्ले दुबईन तांतू हे पुरा धर्माचे आशिल्लीची आनी तांणी लायक सपोर्ट केला आनी म्हाका एक नवे एक्सपिरियन्स आशिल्ले वय असो लायक विशय आतां तुमगेले स्पीक मॅके म्हळ्यार ते खंय जालेले मणिपालांतू ते तुमगेले अनुभव कशे आशिल्ले त्याने ते कसले संगीत कार्यक्रम वय स्पीक मेकेंतू अशी आतां हांव कशी कला सदनांतू कार्यक्रम पुरा करता म्हाका तशी उडग आसूं तशी विंगड आर्टिस्ट पळोवन प्रोग्राम करता आशिल्लीची सो म्हाका स्पीक मेक आपयला रंग मामान तांणी एक तबला आर्टिस्ट आनी मिगेले त्या टायमार म्हाका लायक सपोर्ट केलेले पर्सन तांणी सान आसतना मस्त कडे आपण वेला मस्त कडे भजने प्रोग्रामाक आनी क्लासिकलाक लायक आमकां एक सपोर्ट केलेलो पर्सन तांगेले खंडित नांव सांगूका तिची तशीच स्पीक मेकेज प्रोग्राम वरे तांणी म्हाका दिल्ले मिगेले लायक योग कसन आशिल्ले म्हळ्यार मिगेले म्हाका हार्मोनियमाक मिगेले गुरू जावन आशिल्ली विद्वान रविकरण हांणी बैसून आशिल्लीची तशी तबलाक मिगेले अण्ण बैसून आशिल्लो येद्रा दिवंगत पंडित तुलसीदास बोरकर हांणी बैसून आशिल्लीची ते एक स्पेशल अवकाश आनी लायक एटमॉस्फियर हांव राग जोग घेवन आशिल्ले विलंबितांतू खयाल संगीतांतू एक नमुनेचे कशी की एक नमुने मस्त खुशी जाला ते एक डे हांव विसरूंक ना तुमगेले कॉम्पोजिशन दवरलेले कितें ना हांव हिंदुस्तानी क्लासिकल प्रेझेंट केलेले ताजे मागीर एक
लाईट एक घेतला बट ते मिगेल कंपोजिशन विंगड जनाले विंगडाला. तुम्ही कंपोज करता असाची नाही वा? वय वय हांवें त्यावेळी एक गायन आमी आतां ऐकूया हा. तुमगेले एक 2 लायना वय आमगेले विक्षकांक आयकुच्या खुशी जातली. हांवें एक कृष्णाल वेर बरयलेले रंगानिन्न ಕೊಂಡಾಡುಬೇಕು राग कंपोज केलेलो हांवें हा बरयलेलें न्ही? बरयलेलो हांव न्ही हांव लिरिक्स बरोवची ना हा. हांव कंपोज मात करचें लिरिक्स Okay, मिगेले अण्णा आनी हांव हा, मात्र वय, एक्सपर्ट वय, वय. बट राग कंपोज केलो पद केला तांत एक हे रंगानिन्न ಕೊಂಡಾಡುವೆ ते यूट्यूब ಅಂತ हांव पोस्ट केला हो व्हेरी नाईस. ते एक सांगता खंडित खंडित ऐकूया. रे 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 ರಂಗಾ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೇನ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ರಂಗಾ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೇನ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೊರೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೊರೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಸಿರಿರಮಣ ರಂಗ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೇನ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ येस भारी लायक आनी ऐकूया म्हूण दिसता जाल्यार आमगे लागीं वेळ ना देखून विभा आमी आनीक आतां तुमगेले पुरस्कार मेळिल्ले विशयांत तुमगेली साधना आनी तुमगे श्रद्धा खातीर तुमकां साधना राज्य युवा पुरस्कार मेळिल्ले आसा तशीच कर्नाटक रत्न पुरस्कारूय मेळ्ळा न्ही वा? वय. हाचे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ 2 उत्तर सांगीत की हे मरे मिगेले एक स्पेशल मेमोरेबल क्षण Moment, वय. मोमेंट ऍक्च्युली म्हाका अशी फोन येयल की तुगेले एक साधन पुरा पळयला हांवें म्हळ्यार एक पर्सनान फोन करून म्हणलें तूं सांज दुखून म्युजीक आशिल्ली आनी इतले प्रोग्राम्स कंडक्ट केला सो आमी अशें डिसायड केला एक अवॉर्ड करचें सो तुमी येवी येतोय म्हूण सांगतना म्हाका मस्त खुशी जाल्लें सो स्वीट म्हळ्यार ही अशी दिसता आसतना म्हळ्यार आमकां अवॉर्डां अशें आसना बट हय. कोणके तांणी रेकॉग्नायज करून करतना दिताना आमकां आनी नेक्स्ट मस्त काम कोरका कसं कोरका म्युजिकांत शिकोवका प्रोग्राम्स हम्म. कोरका जनाक कसनेपणे दिवका एक समाजाक म्हूण सांगची तसा एक स्फूर्ती स्फूर्ती चड जाता हय, So ते हय. एक म्हाका लायक अनुभव जाला लायक खंय मेळिल्लें हे कोड्याळांतूच तांणी ऑर्गनायज केलेलें ओके व्हेरी गुड साधना तुमगे साधना साधना खातीर न्ही वा? आतां शास्त्रीय संगीतान तुमगेले भितर वयले कसले डेव्हलप केला कसो वाडयला म्हूण दिसता तुमकां? फस्ट हांव सांगता जाल्यार पीस शांती मना शांती मना शांती. ओके आतांच्या एक सोसायटींत सोशल मिडिया मोबायल येतरी आमकां ते मस्त हेल्प जाला ते हांव देवाक धन्य म्हूण सांगल्यार पावना कित्याक म्हळ्यार कसनय करकार असो कसनय टेन्शन्स असो एक षड्ज दवरून बसल्यार पुरो पीस पुरा विसरता पुरा विसरता आनी डिसिप्लीन शिस्त म्हळ्यार तूं कितले बिजी असो तूं फॅमिली कमिटमेंट कसनय असो तूं कन्सिस्टन्सी आसूं का तुगेल्या सिंगिंगान तूं Very एवरी डे nice. इतले टायम म्हणून तूं दिवका तीची काय एक डिसिप्लीन तांत येता तशीच तुमी शिकूका आनीकलेके शिकूका हे एक नमनेचे कसं म्हणचे शिकून आमी आमगेले इतले बसल्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ एक बेसिक्स पूण एक विंगडाकी स्प्रेड जावका स्प्रेड जावका ना म्हणजे मुखार वचूका आतांच्या जनरेशनाक ते ಸ್ವಲ್ಪ तांडूच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कष्टस म्हळ्यार आतां विंगड नमने पद ऐकून शास्त्रीय संगीत ಸ್ವಲ್ಪ ताजे बाकी ಗೊತ್ತಸना तांकां एक पटी कळ्ळें मागीर तांणी तें सोण वचनाची सो ते कळचे खातीर ते इनिशियल तांकां पार्ट आनी पुरास पडला ते आमी करपा पडटा सो
हे मरे एक हांव तांतू दुखून शिकले. व्हेरी नायस. आणि तशी नम्रताय मेळना शापूर वय वय खंडित हा खंडित तेंतु हें वय करता वय शास्त्रीय संगीत शिकूंक म्हूण काजला वय वय तितले आमी नम्रता तांतू इन्वॉल्व जावन आसूं न्हू आसूं हें म्हणका तशी वय तुमगेले भितर वयले एक गुण म्हणत वय हें वय वाडयला येस न्ही वय. आतां तुमी विद्वत केलेलें आसा वय ते विद्वत केलेले तुमकां मायलस्टोन कसो जालें आनी खंय केलेलें तुमी हें विद्वत विद्वत आमगेल सर विद्वान रविकिरण हांगेले थ्रू हांगेल स्कूल दुखून अलंकार वरेन केला हांवें ताचे नेक्स्ट एग्जाम्स त्या टायमार आय थिंक तांगेले स्टुडंट अंतू हाव मच म्हाका समो हुडगस ना बट आय थिंक लेडीज अंतू हाव मच फस्ट केला तशी हुडगस अलंकार अलंकार ಓಹೋ, त्याचे केटअप आसता ಓಹೋ आनी मिगेल सेंटर बेळगामांत आशिल्लें ಹಾ तशी ताची तयारी पुरा सरान म्हाका कोर नाशिल्ली जी तशी बेळगाम हांव वचून एग्जाम दिलें बट हांव एक्सपेक्ट करनी म्हळ्यार इतले लायक म्हळ्यार मिगेल टू एग्जाम बरयलेली आशिल्ली जी हांवें लायक प्रॅक्टिकल आनी थियरी लायकून केला मिगेल हांव फस्ट आशिल्लें एग्जामांत म्हळ्यार वचून एग्जाम रिजल्टांतू फस्ट वाव आयलें ग्रेट ग्रेट सो म्हाका एक ते मस्त प्राऊड फील जालें आनी गुरूक मस्त प्राऊड फील जालें सो ताणें म्हणल्यार अशी कीप इट अप लायक करून व्हेरी नायस व्हेरी नायस म्युजीक कितली डेप्थ आसा म्हूण वय, कळटा न्ही वय, विद्वत्तांनी वय, शिकतना वय इन डेप्थ वयले मात न्ही वय, पूरा कळका वय जाता वय तशी लायक विषय लास्ट विषय आतां शास्त्रीय संगीत शिकूका म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले ऑडियन्साक कोणाक सಣ್ಣ चुरडू आसोची व्हड जन आसो तांकां शिकूका म्हणून तुमगेले एक प्रेरणादायक उतर कसं दिताची ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಚೌಕ ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವರ ಅಭ್ಯಾಸಕ फर्स्ट एक 2-3 वर्ष तक्का काडका 2 वर्ष काडला रिवडना षडचे अभ्यासक ऋषभ गंधार मध्यम पंचम हे प्रति एक स्वराचे अभ्यास करच्याक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेता त्या टाइम घेताना त्यांनी ताळमेळ सुका 1 महिने भितर 4 राग करच्या खंडित साध्य ना आणि ते एक एग्जाम म्हाका एक बरो येता तितले शिवाय एक आर्टिस्ट जावच्याक ते एक पावना तशी एक ताळमेळ शिकले म्हणजे जाल्यार मुखार सुनो संगीत संगीत होय खंडित नाही ताळमे जेवका डिसिप्लिन जेवका पुरे वॉट एवर पर्सनॅलिटी ग्रोथ जाय जालेले तुमगेले कला साधना कला साधना क्लासेस त्याच्या ಬಗ್ಗೆ कसा विषय म्हणून सांगता दोन कला साधना मिगेले म्युझिक स्कूल हांव स्टार्ट केलेलें 2015 अंतू हाजे विश फुडें ताची एक हिस्ट्री सांगता हांव कसं एक स्टार्ट केलेलें म्हणून सांगून त्याचे एगेन मिगेले अन्नान हांव सान आसतना एक मिथुन म्युजिकल स्कूल म्हणून एक तशीच स्कूल स्टार्ट केलेलें थंय मस्त नमुनेचे क्लासेस आशिल्ले भरतनाट्य कर्नाटिक पुरा आर्ट्स हिंदुस्तानी पुरा आर्ट आशिल्लें मस्त ಸ್ವಲ್ಪ टाइम लायक ते कंटिन्यू जालें बट गोतच ना दूर दूर दुखून आर्टिस्टांनी येवका केलो जन वर्डीचेल्ले टिचर्सांक आनी विंगड कडेन शिफ्ट जाली तशें अन्नाक मागीर ते मस्त कंटिन्यू करूं जाय न्ही सो मस्त आशेर स्टार्ट केलेलो अन्नान तशी हांव ते सान दुखून पळोवंक येयली म्हाका फ्युचरान कसान एक असल कोरका हांव शिकून जातारी ग्रेट ग्रेट एटलिस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪುಣೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ ಕಸನೆ ವಿಷಯ ಶಿಕೋಕ म्हणून म्हाका मनान तेंदुकून आशिल्ली हांव मात्र सांगनी आशिल्लें बट अन्नान आसतना अन्ना लेगीत हांव अशी विशय सांगले ना म्हाका एक कसने स्टार्ट करका ताका अन्नान म्हणलें तूं स्टार्ट करी तुमकां एक प्रोग्राम करता म्हळ्यार थंय जनां सपोर्ट जेवका स्पॉन्सर जेवका पुरो जेवका एक एक पटी कशी जाता म्हळ्यार हा आनी कोरका की नक्का म्हूण दिसता आमी आर्टिस्टा दूर दुखून नक्का म्हूण दिसता बट अन्नान सांगेल ते उडगास येता खंयचे एक रिजनाक ते रबशाना ते कशी आसल्यार तूं ते मुखार करका म्हणून सो ताजे खातीर हांव मिगेले अन्नाले म्हळ्यार मिगेल ते कला साधना स्टार्ट करता जाल्यार अन्नाले परमिशन घेताची आना कसं नांव दवरकाना मिगेले एक स्कूल स्टार्ट करचे जाल्यार म्हणटाना कला साधना म्हणून नांव दवरी म्हणून म्हणलें तशी ते कला साधना म्हणून हँड रायटिंग आस पळय तेंगेला नालेज तशी हांव बोर्डारी तशी 2015 आदुकून क्लास करची धरलेले आनी वर्कशॉप्स जेवो प्रोग्राम्स कंडक्ट करची जेवो ते पुरा फॅमिली सपोर्ट बमडाले वर्कशॉप चुरडू खंडित करता
ओके तशें मिगेले निमित्त कितले साध्य आसा दिवच्याक हम्म. समाजाक हम्म. चेडवांक ऑनलाईन क्लासेस की तुमगे येस ऑनलाईन चड आसा एक्चुअली म्हळ्यार दूर दूर आशिल्ले येवच्या कष्ट घेवच्या कश्ट जाता न्हू हवे आनी लेडीज आसाची 60+ हो जालेले हय 50+ 60+ तशें येताची चेडूं येताची हम्म. मिडल एजाचे येताची Yes, सो ऑल yes. टायप ऑफ व्हेरी गुड मोस्टली पुरा लेडीजची मात्र भारी खुश जाली विभा तुमगेला उरलो न्हू तुमगेले प्रयाण संगीताचे यान खंडीत पयन इतली लायक आशिल्ली म्हळ्यार चंद आयरी एक नमन्याचे समाधान येरी चंद कोन्न तुमी ते शिकून वयर व्हरून आनी विंगडा तुमी ते दिवका म्हण बरतसाची भारी संतोशा विशय आनी की तुमकां लाय जावो म्हूण आमी विश्व कोंकणी सुकून इच्छा करताची सो तुमी हांगा आयल्याक मस्त धन्यवाद थँक्यू हांव म्हाका हांगा आपोवन मिगेले एक संगीताचे अनुभव जीवन अनुभव सांगच्याक एक अवकाश कोर दिलेले विश्व कोंकणी सेंटर हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता थँक्यू थँक्यू आतां आमगेले विभा एस नायक हांणी हाजे संगीत प्रयाण आमगेले संगीत संवादांतू चंद कोन्न आमगे लागीं सांगिल्लें आसा कितले कश्ट आसता ते संगीत शिकच्याक कितली साधना कोरका संगीत म्हळ्यार आमगेले मन आनी आत्मा ते एक वट्ट कोन्न वरचे तसले एक नमन्याचे शक्ती साधना सो ते जावपा जाल्यार एक दिसान न्ही जेवो एक म्हयन्यान तूं जेवो जावची न्हय एक वर्सान तूं जावची न्हय ते कंटिन्युअस जर्नी सो आमगेले विभा आमगेले सोयऱ्यान आतां आमकां सांगिल्लें आसा आमकां आयकळ्ळेलें आसा म्हूण सांगताची तुमी आमगेलो बयसून आमकां आयकलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद देव सगळ्यांक बरें करो